the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, मग भावन आणि Jesus. बहिणीनो, आजच्या या संध्याच्या मागड्याचं मती तुमकां स्वागत करता बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. Amen. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेले आमकां शिताव, तशें आमची पदकां बोगोस आणि आमकां तारणे पडून देनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरी कृपेन भरले, सुमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुसो जेसू. Vagin muri devaची माया मोप्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरी कृपेन भरले, सुमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुसो जेसू. Vagin muri devaची माया मोप्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरी कृपेन भरले, सुमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुसो जेसू. Vagin muri devaची माया मोप्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 अर्गान जेसू. अर्गान जेसू. पगलाब जेसू. पगलाब जेसू. देवाच्या हजारपणा मुखार आमी सांगाता जमल्या. आमी पयस आसल्यारी देवाच्या समकार आमी सांगाता जावन आसा. हे ऑनलायना मुखांतर आमी एका मनान एका काळजान सांगाता मेळटा. त्या खातीर आमी आमकांच आमी समर्पण दिवया. ह्या वेळार स्तुती करया, अर्गां दिवया. त्यामुळे अर्गां दिवंक फावो. कीर्तन 92 अशें म्हणटा, सरस्पराक अर्गां दिवंक फावो, भोव वर्त्य देवा तुज्या नांवाचें भजन करूंक फावो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. देखून आमी सगळ्या काळजान, सगळ्या शक्तीन, सगळ्या मनान देवाची स्तुती करया. हालेलुया. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Argan Jesus, Argan Jesus, Argan Jesus. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Praise you, Lord. ಕರ್ತನೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಕರ್ತನೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? 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 ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ, ಎಲ್ಲ ನಾಮಗಳಿಗಿಂತ, ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಗಿಂತ, ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳಿಗಿಂತ ನಿನ್ನ ನಾಮವೇ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಭಿಷೇಕವುಳ್ಳ ನಾಮ, ಬಲವಂತ ನಾಮ, ಜಯದ ನಾಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ದೇವರು ಇದೇ ಕ್ಷಣ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡುವರು. ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. 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 ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವ ಸೀಳಿ ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ನೀ. 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 ನೀನೇ ಶಕ್ತನು, ಸರ್ವಶಕ್ತನು, ವಾಕ್ಯವು ಬದಲಾಗದು. ನೀನೇ ಶಕ್ತನು, ಸರ್ವಶಕ್ತನು, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಬದಲಾಗದು. ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ
ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು? ಕರ್ತನೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು? ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು? ಕರ್ತನೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು? ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು? Hallelujah. ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ವಂದನೆ ಸ್ವಾಮಿ. Hallelujah. Thank you Jesus. ಹಲ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ. Thank you Jesus. ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡಿದ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನಡೆಸುವ ದೇವರೇ, ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿ, ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ವಂದನೆ, ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ವಂದನೆಗಳು. Hallelujah. 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 ಪರಲೋಕ ಮನ್ನಾ ನೀಡಿ ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದೆ. ಪರಲೋಕದ ಮನ್ನಾ ನೀಡಿ ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದೆ. ಪರಲೋಕದ ಮನ್ನಾ ನೀಡಿ ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದೆ. ಪರಲೋಕದ ಮನ್ನಾ ನೀಡಿ ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರುಂಟು ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು? ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರುಂಟು ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು? ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು? ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು? ಯೇಸುವೇ ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು? ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು? ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಯೇಸುವೆ ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು? ಯೇಸುವೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು? ಕರ್ತನೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು? ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು? ಕರ್ತನೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು? ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು? Hallelujah. ಯೇಸುವೇ ನಿನಗೆ ಏನು ಅಗತ್ಯಗಳಿದ್ರು, ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ किती गरज झाली तेव्हा आता तुम्ही येताना impossible God will do it. किती तुझ्या हातात करून सकाना चिंतून जातली अद्भुत कार्य जेजू तुझ्या जिणेंत करतलो, तुझ्या जिणेंत तुझ्या कुटुंबांत करता बसायचा तो देव जावन आसा. इस्रायल लोकां खातीर ताणें अद्भुतां केल्ले आनीक लोकां खातीर विविध रितीचे कश्टांनी वळवळटल्या लोकां खातीर ताणें अद्भुतां असर्य कार्यां केल्ली. आज तुजे खातीर असर्या आनी अद्भुत कार्य करूंक तयार असो देव तुजे मुखार हजर आसा. ताचे समकार तूं आसाय. त्या वेळार तुका तूं समज जिणेंत कितें तुका अद्भुत कार्यां जाय, कितें तुका बदलावण जाय, कितें तुका भलायकी जाय, संपूर्ण सोम्याते हात्यान समर्पण दे. हालेलुया. आराधने 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 अर्गान जेसु हालेलुया. स्तुति आराधने हालेलुया. स्तुति आराधने आराधने यीशुवे आराधने यीशुवे आराधने यीशुवे आराधने आराधने यीशुवे आराधने यीशुवे. ಬಂಡೆಯನ್ನು ನೀನು ಒಡೆದು ನಿನ್ನ ಜನರ ದಾಹ ನೀಡಿದೆ. 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 ನಿನ್ನ
ನಾಮದ ಅತಿಶಯ ಯಾವಾಗಲೂ ರಕ್ಷಿಸುವೆ. ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಅತಿಶಯ ಯಾವಾಗಲೂ ರಕ್ಷಿಸುವೆ. ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು, ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು, ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು, ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ 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 ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು. ಕರ್ತನೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು. ಕರ್ತನೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು. ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು, ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು, ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು, ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವನಿಗೆ ಸ್ತುತಿಯಾಗಲಿ ಮಹಿಮೆ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು. ಬಿಡುಗಡೆಯು ಬಿಡುಗಡೆಯು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಬಿಡುಗಡೆಯು ಬಿಡುಗಡೆಯು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಬಿಡುಗಡೆಯು ಬಿಡುಗಡೆಯು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಬಿಡುಗಡೆಯು ಬಿಡುಗಡೆಯು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. God is purifying your blood right now. The power of the Lord is descending. देवाची सकत यावेळेला देखून देवण येते असा कोणा एकल्याक रक्तांत नितळाय जावन म्हणटा some issue in the infection in the blood. आता ती संपूर्ण रीतीन भलायकी जावन आसा. God is healing your blood issues in the blood. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗುಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯೇಸುವಿನ ಶಕ್ತಿ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು, ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು, ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು, ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು, ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು ಯೇಸುವೇ. ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು, ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು, ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ
ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು ಆರಾಧಿಸಿರಿ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಯೇಸುವಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಅಭಿಷೇಕ ಅಗ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕ ಅಗ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕ ಅಗ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕ ಅಗ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕ ಬರಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಹಾಲೆಲೂಯ ವಂದನೆ ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಹಾಲೆ ಹಾಲ 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 ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಶಬಾ ಬಾ 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 ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಅಲ ಬಾಬಾ Hallelujah, 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 hallelujah. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ಶರ ಬರ 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 ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ಆರಾಧಿಸಿರಿ ಆರಾಧಿಸಿರಿ ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ, hallelujah, ವಂದನೆ, ಸ್ತುತಿ ವಂದನೆ, hallelujah, ಆರಾಧನೆ, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. जेजू आमच्याकडे हर एकल्याकडे आज उलयते असा लुकास एवांजेल 12वा अध्याय Praise you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. 12वा अध्याय 32ನೇ वर्ष लना हिंडा तुम खाएं बिये नका लना हिंडा तुम खाएं बिये नका तुमका आपणा जे राज्य दिवंक तुमच्या बापाक बरें दिसलां हालेलुया देवाचें राज्य आमकां दिवंक बापाक बरें दिसलां हालेलुया हर एकल्याक आमकां हें उतार जेजू दिवन आसा हालेलुया हालेलुया वी आर ऑल वेलकम इन द किंगडम ऑफ गॉड वी आर ऑल बीन रिअसायन्ड मस्तपटी आमी आमच्याच संवसारांत आसता आमकांच आमी विसरून संवसारी जाता आमची चिंताप संवसारी जाता आमचे काम आमचे कार्य आमी करचे सर्व संवसारी जाता ह्या वेळार आमी आमकांच समर्पण दिवया सुम्यातय देवाच्या रजान आमी कशें जिवंक जाय देवाच्या रजान आमी कितें करूंक जाय आमची जिणी बदलूंक जाय आनीक आमी देवाचेर पातयेवन जिवंक जाय देवाचेर आमचें मन दवरूंक जाय आमचें काळीज आमचें मन आमी बदलूंक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाच्या कुशे प्रमाणे आमी तें बदलूंक जाय हालेलुया हालेलुया आमी जर तर संवसारी जावन आसूं जाल्यार कितें जाता आमी संवसारीत जावन उरता संवसाराची जाता आमकां देवाच्या राजाची सकत देवाच्या राजाचें बरेंपण देवाच्या राजान जावची अद्भुत कार्यां ती आमकां मेळनात हालेलुया हालेलुया ह्या खातीर परतून ह्या देवाच्या राजांत देव आमकां आपयत आसा ताची सकत देंवून येताना ताची पवित्र आत्म्याची सकत देंवून येताना जेजू आमचे ते परतून येताना नव्यान आमकां ती सकत मेळटा नव्यान आमकां ती भलायकी मेळटा नव्यान आमकां जेजू
नवी करता. हालेलुया. हालेलुया. पवित्र आत्म्याच्या शक्तीने आमका सगळ्यांक अभिषेकित करता. त्या वेळार आम्ही आमकाच समय समर्पण दिया. हर एक आमच्या फाटल्या जिनेक आम्ही पाठ करूया. वक्साने आम्ही मागया, स्तुती आम्ही करूया आणि जेजू आमचे ते स्तुती करणं, आराधन करणं आम्ही आपोवूया. हालेलुया. ये जेसू ये मुझे जिनियत ಯೇಸುವೆ ಬನ್ನಿರಿ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿರಿ, ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನ ನಾಮದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿರಿ ಎಂದು ಕರೆಯೋಣ. ಅಭಿಷೇಕಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಕೊಂಡಾಡುವ ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು ನಲಿದಾಡುವ, ಕೊಂಡಾಡುವ ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು ನಲಿದಾಡುವ, ಕೊಂಡಾಡುವ ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು ನಲಿದಾಡುವ, ಕೊಂಡಾಡುವ ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು ನಲಿದಾಡುವ. ಯೇಸು ರಾಜ ಬಂದಿರುವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ, ಕೈತಟ್ಟಿ ನಲಿದಾಡುವ. ಯೇಸು ರಾಜ ಬಂದಿರುವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ, ಕೈತಟ್ಟಿ ನಲಿದಾಡುವ, ಕೊಂಡಾಡುವ ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು ನಲಿದಾಡುವ, ಕೊಂಡಾಡುವ ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು ನಲಿದಾಡುವ, ಕೊಂಡಾಡುವ ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು ನಲಿದಾಡುವ, ಕೊಂಡಾಡುವ ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು ನಲಿದಾಡುವ. ಯೇಸು ರಾಜ ಬಂದಿರುವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ, ಕೈತಟ್ಟಿ ನಲಿದಾಡುವ. ಯೇಸು ರಾಜ ಬಂದಿರುವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ, ಕೈತಟ್ಟಿ ನಲಿದಾಡುವ. ಕರೆದೊಡನೆ ಬಳಿ ಬರುವ ಕೊರತೆಯೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸುವ, ಕರೆದೊಡನೆ ಬಳಿ ಬರುವ ಕೊರತೆಯೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸುವ. ಆಸೆಯಿಂದ ಹುಡುಕಿದರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಬರುವ, ಆಸೆಯೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಬರುವ. ಕೊಂಡಾಡುವ ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು ನಲಿದಾಡುವ, ಕೊಂಡಾಡುವ ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು ನಲಿದಾಡುವ, ಕೊಂಡಾಡುವ ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು ನಲಿದಾಡುವ, ಕೊಂಡಾಡುವ ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು ನಲಿದಾಡುವ. ಯೇಸು ರಾಜ ಬಂದಿರುವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ, ಕೈತಟ್ಟಿ ನಲಿದಾಡುವ. ಯೇಸು ರಾಜ ಬಂದಿರುವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ, ಕೈತಟ್ಟಿ ನಲಿದಾಡುವ. तुझे जाऊनच आहे, तू जाऊनच आहे राय, तुझे जाऊन कसा राय आमच्या जिनियस. आम्ही कोणाकच येतो राय केला जाल्यार आमच्यात दुर्वास, आमच्या चिंतपाक, आमच्यात कार्यांक राय केला जाल्यार आमच्यात मनात आम्ही राय म्हणून चिंतला जाल्यार आम्ही सगळ्या सुखांतलो म्हणून चिंतला जाल्यार बक्षाने मागता तुझे जाऊनच आहे राय आमच्या जिनियस, आमच्या कुटुंबाचो, आमच्या चिंतपाचो, आमच्या मागण्याचो हर एक असो तू जाऊनच आहे राय सोम्या. तुम्ही अधिकार सोडूंक जाय. जेन्ना सोम्याची अधिकार तुम्ही जे जो अधिकार चलयता दुसरी गंजीत सकत अधिकार सोडूंक सकना. हालेलुया. कित्याक सोमी जे सकत जावन आसा सकट दुश्मनांक फडाव करची सकता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. स्तुती आराधने स्वामी, वंदने स्वामी. हालेलुया, हालेलुया. थँक यू ಮನ ಮರುಗಿ ಮನ್ನಿಸುವ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸುವ, ಮನ ಮರುಗಿ ಮನ್ನಿಸುವ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸುವ. ನಿನಗಾಗಿ ಕೊರಗಿರುವ ಓಡಿವ ನನ್ಮಗನೇ, ನಿನಗಾಗಿ ಕೊರಗಿರುವ ಓಡಿವ ನನ್ಮಗಳೇ. ಕೊಂಡಾಡುವ
ಕೊಂಡಾಡುವ ಕೊಂಡಾಡುವ ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು ನಲಿದಾಡುವ ಕೊಂಡಾಡುವ ಕೊಂಡಾಡುವ ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು ನಲಿದಾಡುವ ಯೇಸು ರಾಜ ಬಂದಿರುವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ ಕೈತಟ್ಟಿ ನಲಿದಾಡುವ ಯೇಸು ರಾಜ ಬಂದಿರುವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ ಕೈತಟ್ಟಿ ನಲಿದಾಡುವ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸುವನು ಕರ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವನು ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸುವನು ಕರ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವನು ಆಸೆಯೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಯಕೆಯಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಪೂರೈಸುವ ಆಸೆಯೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಯಕೆಯಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಪೂರೈಸುವ ಕೊಂಡಾಡುವ ಕೊಂಡಾಡುವ ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು ನಲಿದಾಡುವ ಕೊಂಡಾಡುವ ಕೊಂಡಾಡುವ ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು ನಲಿದಾಡುವ ಕೊಂಡಾಡುವ ಕೊಂಡಾಡುವ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು ನಲಿದಾಡುವ ಕೊಂಡಾಡುವ ಕೊಂಡಾಡುವ ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು ನಲಿದಾಡುವ ಯೇಸು ರಾಜ ಬಂದಿರುವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ ಕೈತಟ್ಟಿ ನಲಿದಾಡುವ ಯೇಸು ರಾಜ ಬಂದಿರುವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ ಕೈತಟ್ಟಿ ನಲಿದಾಡುವ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಸ್ತುತಿಸುವರು ಆರಾಧಿಸುವರು ಆರಾಧಿಸುವರು ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ವಂದನೆ ಹಾಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ ಸ್ವಾಮಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ರೋಗವನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಕೊಡುವ ರೋಗವನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಸುಖ ಕೊಡುವ ದೆವ್ವಗಳೆಲ್ಲ ನಡುಗುವವು ಉನ್ನತದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ದೆವ್ವಗಳೆಲ್ಲ ನಡುಗುವವು ಉನ್ನತದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡುವ ಕೊಂಡಾಡುವ ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು ನಲಿದಾಡುವ 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 ಕೊಂಡಾಡುವ ಕೊಂಡಾಡುವ ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಮರೆತು ನಲಿದಾಡುವ ಕೊಂಡಾಡುವ ಕೊಂಡಾಡುವ ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು ನಲಿದಾಡುವ ಯೇಸು ರಾಜ ಬಂದಿರುವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ ಕೈತಟ್ಟಿ ನಲಿದಾಡುವ ಯೇಸು ರಾಜ ಬಂದಿರುವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ ಕೈತಟ್ಟಿ ನಲಿದಾಡುವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಲೇಲು ಹಾಲೇಲುಯ ಹಾಲೇಲು ಹಾಲೇಲುಯ 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 ಹಾಲೇಲು ಹಾಲೇಲುಯ ಹಾಲೇಲು ಹಾಲೇಲುಯ 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 ಹಾಲೇಲು ಹಾಲೇಲುಯ ಹಾಲೇಲು ಹಾಲೇಲುಯ ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ವಂದನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ತುತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆರಾಧನೆ ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ವಂದನೆ ಹಾಲೆಲೂಯ ಯೇಸುವೇ 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 ಅರ್ಗಾಂಜೇಸ್ 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 ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಹಾಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ವಂದನೆ ಹಾಲೆಲೂಯ ಆರಾಧನೆ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ Hallelujah, 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 hallelujah. ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ಆರಾಧಿಸಿರಿ Hallelujah. ಸ್ತುತಿ ವಂದನೆ Hallelujah. Thank you Jesus.
Thank you, Jesus. ಸ್ತುತಿ ವಂದನೆ. Hallelujah. ಹರ್ ಗಾಡ್ ಜೇಸು, ಹರ್ ಗಾಡ್ ಜೇಸು, ಹರ್ ಗಾಡ್ ಜೇಸು, ಹರ್ ಗಾಡ್ ಜೇಸು. Hallelujah. 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 ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ಆರಾಧಿಸೋಣ. Hallelujah. 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 ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಕೋಟೆಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ. ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟತನದ ಕೋಟೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪಿಶಾಚಿ ತಂತ್ರಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ. In the name of Thank you, Lord. 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 Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. ತಂದೆ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, ಯೇಸು ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು. 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 ಆತ್ಮನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, ಆತ್ಮನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು. ಆತ್ಮನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, ಆತ್ಮನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು. ತಂದೆ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, ಯೇಸು ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು. ತಂದೆ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, ಯೇಸು ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. 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 ಅಗ್ನಿ ಅಗ್ನಿ ಯೇಸುವಿನ ಅಗ್ನಿ, ಅಗ್ನಿ ಅಗ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕ ಅಗ್ನಿ. 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 ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಹಲ 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 ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಶಲ ಬಲ 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 ರಾಜನೇ ಆರಾಧನೆ. ಅಮಲ ಥರಬ 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 आराधने थरबरा बला 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 राजने आराधने. पुन्हा एक लाख कामा निमती मस्त कन्फ्युजन असा. कामा निमती मस्त कन्फ्युजन असा. काम मेळते असा, काम ते कन्फर्म ना त्या वेळा काम येऊनचे असा चलते असा. पण ह्या वेळा समजीसू तुका सुटका देते असा, संपूर्ण सुटका देते असा. जे तू कामा निमती चिंता करणार आहे ह्या वेळा चिंता सगळी सुमेचेर सोड म्हणटा सुमी. या वेळा संपूर्ण सुटका मिळते असं तुका. हालेलुया 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 हालेलुया. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. हालेलुया हालेलुया. थँक यू फादर, थँक यू लॉर्ड, थँक यू जीसस, थँक यू जीसस, थँक यू जीसस, थँक यू फादर. ग्लोरी जीसस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रोस्टेट प्रॉब्लेम असला एक लाख समजेजो आपुरते असं या वेळा. God is touching you and healing you. ಯೇಸುವೆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್.
Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. कोणी एकलो पुता खातीर मागून आसा, पुता खातीर मागून आसा, पूण तो वाट चुकोवन गेला म्हणून तूं मागणें करनासाय. ह्या वेळार संपूर्ण ताका फाटी वाटेक हाडटा म्हणून तुमी बसयत आसा. फाटी वाटेक हाडूंक देवाचे सकत वाळून आसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुझ्या पुता खातीर तुवें मागचे मागणे सोमी आयकते आसा. हालेलुया. थँक यू जीसस. देवाचे सगळं या वेळा वाळून आसा. हालेलुया. थँक यू जीसस. थँक यू फादर. ग्लोरी जीसस. हालेलुया, 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 हालेलुया. थँक यू फादर. थँक यू जीसस. शिकपाक मस्त अडकळी आसात. हायर स्टडीज करूंक अडकळी आसात. ह्या वेळार तूं मागते आसाय. ह्या वेळार तुका सोमी जेजू आपुरते आसा. वाट उक्ती करते आसा. कितें ते अडकळ, कितें ते बंदडी आसले जेजू मोडून घाल, संपूर्ण सुटका देते आसा. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Heart issues, cholesterol issues, dinti. Kashta dele eklag, Jesu apurte asa ya velar. God is touching you right now. La power of the Lord is descending upon you. Yesuvina shakti iludu barta ide. Ide ekshana iludu barta ide. Gunapadiಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇಳುದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So depend on God. So make it to pathya. आणि हे healing आज सुरू झाला मात्र. Continue तुम्ही मागण्यार बसा. आणि ते संपूर्ण ते पावता मुसर मागण्यार बसा. जितले तुम्ही मागण्यार सोम्याच्या हजारपणात हजार असतात तितले तुमच्या सड भलायकी, सड सुटका मेळटा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. फाटल्यान मांड्या तकलेच्या फाटल्या कुशीन दूख आसा. ह्या वेळार दूख आसा ती खाल्या निमती ती तुका कळीत ना, पूण ती दूख आसा. सुटका दिते आसा. जेजू सुटका दिते, संपूर्ण सुटका दिते आसा. भलायकी मेळते आसा ह्या वेळार. हालेलुया. थँक यू जीसस. स्तुती करिया, आराधना करिया. हालेलुया. ससना ससना. Thank you, Lord, for all your fire, for all your fire, for all your anointing. Ami gaita Hosanna, Raya Charaya, Jesus Omya, Tuji Mahima, Sasna Sasna, Tuam Somi Ani Nidani. Ami gaita Hosanna, Raya Charaya, Jesus Omya, Tuji Mahima, Sasna Sasna, Tuam Somi Ani Nidani. Bara 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 bara. For all your anointing. हर एक आमचं तो आपण सगळं तुझी वाला या वेळा. हर एक आमच्या कुटुंबात सगळं वाला जिने पृथ्वी गायता महिमा तुझी. हालेलुया. जेजूस मी तुझे धसलो नाहेर कोणी. तुझ्या पायांक पडता आकाशानी. पृथ्वी गायता महिमा तुझी. आम्ही गायता होसाना, रायांचा राया येशू सोम्या. महिमा सस्ता सस्ता, तुम सोमी आणि नदी. आम्ही गायता होसाना, रायाचा राया येशू सोम्या. तुझी महिमा सस्ता सस्ता, सोमी आणि Thank you, Lord. आम्ही गायता हो. Thank you, Lord. Hallelujah. Hosanna. Thank you, Holy Spirit. Jesus Omya. आमचे जिने देवन येशू, चेतु देवन येशू. Come, Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. ये पवित्र
पवित्र आत्मा रे अभिषेक की सिरे आपुट सुम्य touch us Lord. Touch me. In the name of Jesus, receive the touch of the Lord. 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 ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ. मोगल बापा तू है हमसो कितलो मोकेलो आमका पातकांतले सोडवण करू आपल्या एकल्यास पुताक पेटोवन दिलो मोगल बापा तू है हमसो कितलो मोकेलो आमका पातकांतले सोडवण करूंक आपल्या एकल्यास पुताक पेटोवन दिलो आमी गायता होसाना रायांच्या राया येशू सोम्या अभिषेक ये हर एक और हम तुझे पवित्र और हम का तुझे पवित्र और हम तुझे पवित्र अभिषेक की सिरे चराया येशू सोम्या तुझी महिमा ससना ससना तू हमसो सोमी आणि धनी शाराखाला बाबा आम्ही गायता हो जाना रायांच्या राया येशू सोम्या वळान वळचे तुझी पवित्र आत्म्याचे हजारपण आम्ही बघूया या वेळा आराधन करूया हळद धावणारा दान करूया हळद धावणारा दान करूया हळद धावणारा दान करूया आम्ही गा हाला ताराबा साला नमा तारा सिया तेरे बाला ताराला ओ शाला बा तारा मा सिया ताराला तो दिसवे आराधिसवे वळान पवित्र मी सकत वाळवण्यात असा जे कुटुंबात वाळते असा जे जिनियत वाळते असा जे ऑफिसात कुठेही सरासा ते वाळते असा तुझा सत्यवंत करची सका तुझं नाव व्यान रूपित करचे सका ससना ससना तू हमसो सोमी आणि आम्ही गायता हो साना रायांच्या राया Thank you Lord. Receive the power. अभिषेकित कर अभिषेकित कर एवढा अभिषेकित कर हर एक लगतो अभिषेकित कर जे कोण बसाची देण्याखातीर मागते असा एवढा हात उभारून तुम्ही माग्या बसाची देण्याखातीर नव्या बसाची देण्याखातीर माग्या अभिषेकित करून माग्या पवित्र तुम्ही देण्याखातीर माग्या ये पवित्र ये touch भर तुझ्या सक्ते नामका पवित्र तू ये पवित्र तू ये पवित्र तू ये भर तुझ्या सक्ते नामका पवित्र तू ये पवित्र तू ये भर तुझ्या बोला नामका पवित्र तू ये पवित्र तू ये भर तुझ्या सक्ते नामका पवित्र तू ये पवित्र तू ये भर तुझ्या सक्ते नामका एक लाख
बाहेरचे एम्ब्रॉयडरीचे बाहेरचे त्या वाटे उक्ती जावचे खातीर मागणें करना आसा ह्या वेळार ती वाट उक्ती जाते आसा कितें अडकळी आसा त्या वेळार ह्या वेळार कंप्लीट त्यो मोडून पडटी आसात बाहेरचे खातीर ह्या तूं कोणाकल्याक भायर वचूंक जाय ह्या वेळार एम्ब्रॉयडरीचे खातीर अडकळे मोडचे खातीर मागणें करना आसा ह्या वेळार ती अडकळ्यो मोडून येते आसात पवित्र म्हणजे सगळ्यात बळान आमचे ते मोडून आसा रिसीव हिज पॉवर रिसीव हिज अनॉइंटिंग राइट नाउ तू ये पवित्रात्म्या तू ये भर तुझ्या सत्तेन आमकां पवित्रात्म्या तू ये पवित्रात्म्या तू ये भर तुझ्या सत्तेन आमकां पवित्रात्म्या तू ये पवित्रात्म्या तू ये भर तुझ्या सत्तेन आमकां पवित्रात्म्या तू ये पवित्रात्म्या तू ये भर तुझ्या सत्तेन आमकां तुका दिता केल्या Jesu जाय तू म्हाका केल्या सर उपकाराक जाय तू म्हाका केल्या सर जाय तू कार्याक म्हाका अद्भुत कार्याक जाय तू एका दिता सोम्या जेजू जाय Touch me, Lord. म्हाका जाय तू म्हाका सोमिया Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. जाय तू म्हाका सोमिया जाय तू म्हाका सोमिया वसनांक देवाचे सकत बळान वायचे एक्सपिरियन्स जावन आसा तुमकां ते बघून आसा ह्या वेळार कितें तुमी पातयेन मागून आसा ह्या वेळार देवाचे सकत बळान म्हणून येवची तुमकां तुमी ती अनुभव करून घेत हालेलुया प्रेज द लॉर्ड वयस मी तुका आमी अर्गां दिता तुज्या अभिषेका खातीर तुज्या अपरिमीत मोगा खातीर तुज्या सक्ते खातीर जे पळयतात म्हाजे सगळें तुवें वळयल्ले खातीर सोम्या ह्या वेळार आमी तुका समर्पण दिता जेन्ना जे उतार आमी ते आयकूंक येता ते उतार आमचे भितर रमोदी आमचे मन आमची मोत आमची काळीज तूं उजवाडाय सोम्या आमकां समजोनी दी तुज्या पवित्र आत्म्याची देणे जावन समजोनी तूं आमकां दी जे कृपेन चड आमकां तूं बर सोम्या तुज्या उतारांनी आमच्या सेवकाक तूं आशिर्वादीत कर अभिषेकीत कर चड आनी चड अभिषेकान तूं बर सोम्या ते उतार मुझे ते बदलावण हाडू दे ते उतार मुझे ती भलायकी हाडू दे ते उतार मुझे ते मुझे जिनियेंत अद्भुत कार्य हाडणी होती ते उतार मुझे जिनियेंत हर एक मुझी कार्य बदलू दे सोम्या तू अभिषेकीत कर म्हणून मागता तू आमकां आपूण तू आमचे काळीज नवें कर सोम्या तुवें केल्ल्या सर अद्भुत कार्या खातीर राजपा खातीर आमी तुका अर्घ दिता तुवें दिल्ल्या सक्ते खातीर आमी तुका अर्घ दिता जेजूच्या बळाच्या नांवान आमी मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आणि हिपोक्रेसी ही कपटीपण हे आमच्या जिवितांत आसूं नजो आनी हाचे तावन आमकां पळोवंक मेळटात आज आमच्या बोवारी जावंक पुरो आमच्या कुटुंबान जावंक पुरो आमच्या घरांनी जावंक पुरो थोडे फावटी असले मनीस आसतात बायलान बरे दिसतात पूण भितरल्यान सगळें कपटीपण बरें रिलेशन दवरतात बायलान पूण भितरल्यान आनी कितें आमच्या रिलेशनान तोंदरे घालतात आमचे डायवर्ट करतात आमची मन अशें जाल्यार पुरा आमच्या जिवितांत असल्या बरा घडत आसतना हाचे विशयांत आमी इल्लीशे सत्र आयकरीचे म्हूण सांगता देवाचे उतार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जेजू आराधन तुका जेजू नमान तुका जेजू प्रणाम तुका होगळिस्ता जय जय तुका जेजू होज्जाना तुका जेजू अर्सिलो जावं जेजू Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. तर आज ह्या विशयांत थोडो वेळ आमी नियाळ करया एकपटीपण म्हळ्यार कितें खंय पुराय लिपण आसतात पळय आमी कुटुंबांत जियेत आसतना आमी खंडी जावन एकामेकाचो आमी मोग करता
आनी आमी हेरांतावन मोग आशेता तशें ते हेर आमचे तावन मोग आशेतात पूण हे कपटीपणाक परतना थंय बायलो सैलाप मात्र उरता भितरलो मोग मायक जाता आनी थंय घुस्फोट गोंदळ जाता. ह्यो प्रसंगती आमच्या जिवितांत आमी खंडीत जावन पळयल्या, मस्त जाणें अनुभव केला आनी खंडीत जावन तुमकां एक्सपिरियन्स आसतलें जालां आसतलें. देखून आज थोडो वेळ ह्या उतरांचो आमी नियाळ करया. देखून हिंदींत एक वाक्य आसा, जे कोणी मनीस पडकिरो ह्या कपटीपण करचो ताका म्हणटा आमी 420 म्हणून 420 420 म्हणून. हे उतर बायबलांत आसलें आनी तुमी आयकूंक गेल्यार जुआंवच्या पयल्या पत्रांत 1 John chapter 4 verse 20 जुआंवचें पयलें पत्र 4 अध्याय 20 वाक्य 1 John chapter 4:20 हो 4:20 म्हळ्यार कोण गी म्हणून हाचे विशयी पळय सांगता. कोणी जर हांव देवाचो मोग करता म्हणून आपल्या भावाचो या आपल्या भयणीचो द्वेश करता, आपल्या घोवाचो या आपल्या बायलेचो द्वेश करता, आपल्या भुरग्यांचो या आवय बापायचो द्वेश करता म्हणून आपल्या भावाचो कोणीय द्वेश करता जाल्यार तर तो फडकिरो अले मनीस हे कपटीपणाचे मनीस हे आपणाक पळोवंक दिसता ते आपल्या भावाचो या भयणीचो आवयचो या बापायचो तो मोग करूंक शकना जाल्यार आपणाक दिसनातल्या देवाचो मोग करचो जाल्यार कसो फडकीरपणें. जर मुखार तुका तुजो भाव दिसता कश्टांत आसा, ह्या अनवरांत आसा, ह्या तुजी आवय आसा, ह्या तुजो बापूय आसा, तांकां पळोवंक तुका जायना जाल्यार तूं देवाचो मोग करता म्हूण सांगताय जाल्यार कशें. हे हर एका कुटुंबांनी अले मनीस आमकां दिसून येतात आजकाल. कपटीपण हें पुरा मुखार आमी बरें करून सैला पळयता पूण त्या एका मनशाच्या गरजे पावतना तो मनीस आसना, एक मनीस कश्टान पावतना तो मनीस आसना. देखून आज आमी समजून काणगेचे मस्त जण सांगतात. आजच म्हाका एक सकाळी एक मॅसेज आयिल्ली आसा. देखून मनीस कश्टांत आसतना मनशाच्या उपकारापणान गेले मागीर मेल्या उपरांत येता गे काले म्हणे उपकार मेल्या उपरांत मनशा काले उपकार ताका मातये पावच्या मात्र एक उपकार करी दुसरो कांय करूंक जायना. देखून जीव आसतना ज्या मनशाक आमी उपकार करता, ज्या मनशाच्या गरजेन पावता, ज्या मनशाची दुखां पुसता, ज्या मनशाक आमी इल्लेशे बुजवून पटयता, ज्या मनशाच्या खंयच्याय एका गरजांक आमी पावता जाल्यार जावंक पुरो त्या कुटुंबांत जावंक पुरो घरांत भाव भयणी कडेन ह्या आवय बापाय कडेन कसले ह्या घोव बायलां मध्ये ह्या भुरग्यां मध्ये ह्या सुने मध्ये ह्या जावयां मध्ये असली परिस्थिती येताना आमी एकामेकाचो मोग करता खंडीत जावन ते दाखोवन दिचे अवकाश दिता. देव दाखोवन दिवचो अवकाश दिता. देव हर एकल्यांक अवकाश दिता. तूं मोग करता म्हणजे म्हजो मोग करताय म्हण सांगताय वय पूण तुज्या भावाचो मोग करताय गे, तुज्या भयणीचो मोग करताय गे, तुज्या आवय बापायचो मोग करताय गे. हे जाल्यार पुराय पूण आज पळया आमी हर एक पडे सांगचे आमकां ऑनलायनीन मस्त वर्ड ऑफ गॉड आयकतात, जायते जाण मिसाय आयकतात, जायते म्हजो देवाचें उतर आयकतात. जर तें उतर आमच्या जिवितांत एक्टिवेट जायना जाल्यार, जें उतर आमच्या जिवितांत तें जारी जायना जाल्यार, जें उतर आमी क्लेम करता तें मागना जाल्यार, म्हजें कपटीपण भितर दवरून हांव उतर क्लेम करता जाल्यार तांतूं बरेंपण जावंक जाल्यार कितें जावंक पुरो थोडें फिजिकली तुमकां बरेंपण जावंक पुरो पूण आत्मीक बरेंपण जायचें जाल्यार आमचें जिवीत परिवर्तन जायचें आनी खंडीत जावन आज हाज्या अद्भुतां कली जाय. हर एकल्यानी आशांच्या हिलिंगा खातीर म्हळ्यार फिजिकली हिलिंग मात्र, हर एकल्यानी आशांच्या रीण फारीक जावच्या खातीर, हर एकल्यानी आसांचे एक बंगलो बांदच्या खातीर, हर एकल्यानी आसांचे एक गाडी कान घेवचे खातीर, हर एकल्याचे हायफाय जिवीत जिवचे खातीर त्या खातीर मस्त जावन देवा कडे येतात. पूण देवाच्या प्लॅन तें नेंतनीन जेन्ना तुजें जिवीत परिवर्तन जाता, तुज्या जिवितांत बदलावण येता, तुज्या जिवितांत केदाळे खपटीपण तूं दाखयनाय, हिपोक्रेसी हें पुरो दाखयना जाल्यार खंडीत देव तुका आशिर्वाद दिता आनी तुवें मागलें सगळें तुका दिता. देखून जायतीं जाणां पळया अशें जिवीत सारकें आसा. पेद्रूचें पयलें पत्र आमकां सांगता 2 अध्याय 1 Peter chapter 2 verse 15 स्वातंत्र्य जिणी जियेया. हर एकले आमी स्वातंत्र्य जिणी जियेया. 1 Peter chapter 2 verse 16 स्वातंत्र्य जिणी जियेया. तरी पूण खोटेपण धांपून व्हरूंक तुमच्या स्वातंत्र्याचो तुमी प्रयोग करचो न्हय. तरी पूण तुमचें खोटेपण धांपून व्हरूंक तुमच्या स्वातंत्र्याचो तुमी प्रयोग करचो न्हय. आमकां स्वतंत्रपणी जिवंक आपणें दिलां पूण स्वतंत्रपणी जियेत आसतना तातूंत आमी कितें करी जाय, तातूंत आमी खोटेपणाक धांपून व्हरचो प्रयत्न करूं बगार देवाच्या सेवका बरी जिवंक तुमी पेसाडा. देवाच्या सेवका बरी तुमी जिवंक पेसाडा म्हणटा आमी कितें म्हळ्यार देवाचे सेवक. ह्या संवसारांत हांव खुशी आसून हांव आयिल्लो न्ही, म्हजे खुशे प्रमाणे हांव आयिल्लो न्ही. देवान म्हाका म्हज्या आवयच्या गर्भांत घालून ह्या संवसाराक धाडिल्लो. देखून हर एकल्याचो जल्म एक विशेश जावन आसा.
देखून देवाचें उतर आमकां सांगता आवयच्या गर्भांत हांवें तुका आकारलेलो म्हणटा इजाया 44:2 थंय सांगता आवयच्या गर्भांत हांवें तुका आकारलेलो म्हणटा, हांवें तुका आदार दिल्लो म्हणटा. देखून देवाचें प्लॅन जावन आसा, योजन जावन आसा आमकां जिवितांत स्वातंत्र्य जिणी जिवंक. स्वातंत्र्य म्हळ्यार खंयच्याच कपटीपणाक अंदूर लागूं नजो, खंयचेंत वायट म्हजें तें आसूं नजो, खंयचेंत बंदडे म्हजे कडेन आसूं नजो, खंयचेंत वायट सवय म्हजे कडेन आसूं नजो. जे कोण एकल्याक एक वायट सवय आसा जाल्यार तो त्या बंदडेंत आसता. जावंक पुरो तो खंयच्याय रितीचे बंदड, जावंक पुरो ते कसलेय परिस्थिती ती जावंक पुरो, खंयचीय ती वायट सवय जावंक पुरो, तो त्या बंदडेंत आसा. बंदड कोण हातावन येतात? सैतान हातावन येता, दमसर हातावन येता बंदड. जेजू आमकां सुडका दिल्या, जेजून आपलें मरण कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो कालतो जावन आपले कश्ट आसून आमकां त्या कुर्साच्या मरणांतल्यान आमकां सुडका दिल्या, सोडवून दिल्या. त्या परत आमी वचून त्या गुलामपणाक पडोवन जमून देवाचें उतार आमकां आज सांगता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. गलतकाराचें पत्र आमकां सांगता 6 अध्याय 3 वाक्य. गलेशियन चॅप्टर 6:3 सांगता निजा की कांयच नाही आसलो कोणी जर व्हडल्या जाना बरी चलता तर तो आपणाकच फटयता. पळय, आपणाकच ठकयता. निजा की कांयच नाही आसलो म्हणे, कांयच नाही तो त्याच्या जिवितांत कांय ना, पूण आरामकार एक व्हडपण करता जाल्यार, व्हडपणान जिवंक प्रयत्न करता जाल्यार तो ताकाच तो ठकयता. कितें? ताचे कडेन नातलें तो दाखयता. ताचे कडेन आसलें मात्र, जें कितें आसलें तें मात्र ताणें शो करियर सोडल्यार ताचें तें कांय नातलें शो करून कितें फायदो? आज म्हजे गाडी ना, दुसऱ्यांची कोणाची गाडी काणी हांव व्हडलें शो केल्या कितें फायदो? आज म्हजे हांव भाड्याच्या घरांत आसा, दुसऱ्यांच्या घरांत वचून भाड्यार रावन म्हजेंत घर म्हळ्यार कितें फायदो? तशेंच परिस्थिती आज मस्त कडेन चलता. देखून देवान आमकां कितें सांगलां तें करूंक आमी प्रयत्न करया आनी हिपोक्रेसी हे पुरा कपटीपण आमचे तान पयस करूंक प्रयत्न करया. जेरेमिया प्रवादी सांगतात 20 आनी 3 अध्याय 11वें वाक्य. जेरेमिया 23:11 सांगता प्रवादी तशेंच ह्या जागी आज अधर्मी जाल्यात म्हणटा. म्हज्याच घरांत हांवें तांचें खोटेपण देखलां. सरेस्पोर देव म्हणटा ताच्यात म्हळ्यार घरांत म्हळ्यार ताणें वस्ती करचें, देवान वस्ती करचें घर. आज तुजें घरी देवान वस्ती करचें, म्हजें घरी देवान वस्ती करचें, हर एका घरांनी देवान वस्ती करचें आनी देवान वस्ती करचें. आमचे फिरगज आमच्या इगर्ज्यो पुरा थंय कपाटीपण भरलां म्हूण सांगता जेरेमिया प्रवादी. आनी पळय देखलां म्हणटा सरेस्पोर देव म्हणटा हांवें देखलां उलयता तो सरेस्पोर. हर एकल्याच्या जिवितांत असलें कपटीपण, हर एकल्याच्या जिवितांत कितें भायर कितें दाखयताय, भितर कितें लिपोवन धरताय, देव तें पळयता. म्हज्या जिवितांत कितें कपटपण आसल्यार देव म्हाका पळयता. म्हज्या जिवितांत असलें हर एक वायट कितें आसा देव तें पळयता. कित्याक आमी चिंता हेरांक कोणाक आमी दाखयना बरेंच म्हणून, पूण भायल्यान सगळें बरेंच, पूण भितरलें देव आपलें काळीज पळयता. मनीस कितें पळयता? तुजी भायली सोबाय पळयता, तुजें आकर्शण पळयता, तुवें न्हेसिल्ले वस्त्र पळयता, तुवें घाल्ले शूज पळयता, तुवें विच्यो गाडयो पळयता. पूण देव तें पळोवंकूच पळयना. देवाक तें गरजेचें तिणें, पूण देव पळयता तुजें अंतस्कर, देव पळयता तुजें काळीज, देव पळयता तुजें मन कशें आसा की म्हणून पळयता. थंय कपटीपण आसल्यार खंडीत आमी पटोवन पडटल्या. देखून हें कपटीपण हाचेतान पयस रावया आनी आमी तेलें पुरा कामां करचीं नाकात. हाचेतान आमी भायर येवया म्हणून पवित्र पुस्तकां आमकां सांगता. जॉबाचो ग्रंथ आमकां सांगता 8 अध्याय 13व्या वाक्यान. जॉबाच्या ग्रंथांत देवाक विसरतले न्हू, कोण पळय देवाक विसरता, देवाक सांडून चलता, तांचो अंत जातलोच म्हणटा. पळय, अंत असोच जातलो, विधर्म्याचो बरवसो हेच परी नाश जातलो म्हणटा. पळया, कोण देवाक सांडून चलता. जॉबान 11च्या घडये मुसरी देवाक सोडलो ना, देवाची स्तुती ताणें सोडली ना, देवाक आराधन करचें ताणें सोडलें ना. आनी जायते तेचे इश्ट येवन आखेर कर, तुका तो शिराप पडला, तुका तशें जालां, तुका अशें जालां, तूं देखून तूं कश्टाताय म्हणून ताचेर वादविवाद मांडटा. हर एका इश्टाचे वादविवाद तुमी वाचल्यार कळटा कितले म्हण जाल्यार जॉब हालना. कित्याक देवाचेर विश्वास. देखून तो सांगता कोण देवाचेर विश्वास पण सांडता देखून ताका तें हें पुरो भोगूंक मेळटा म्हणटा. पळय, देवाक कोण विसरून जाता, कोण ताचे अंत असोच जातलो म्हणटा. पळय, ताचे इश्ट येवन ताजे अंत कशें जातलें म्हूण सांगता, पूण तो तसो नातलो तूं. आनी आज आमकां मिसगायड करतले मस्त आसात, मिसअंडरस्टँडींग करतले मस्त आसात. देखून आमी सत्र्याय करीचे असल्या कपटीपणांतले असल्या वादविवादांतल्या भायरेचे. देखून असल्यांचे कोण पुरा अशें करतात पळय, तांचे लागशिल्लो संबंध म्हळ्यार तांचे लागशिल्ले ते संबंध आमी इल्लेशे तांचे तान पयस रावचें बरें. देखून नाजाल्यार एक दीस नाल्यार एक दीस तांच्या खोटेपणांत म्हाका आनी तुका शिरकावन घालतात.
देखून असली जिणी येतले मस्त जाण आसा जावंक पुरो खंय आमच्याच घरांनी आसूंक पुरो जावंक पुरो आमच्या वाड्यान आमच्या फिरगजेन आमच्या कुटुंबांनी आसूंक पुरो देखून आमच्या समाजान जायते आसात देखून आमी सत्राय करी जे आमी मगाच्या भावान भयणी देवाचें उतर आमच्या सारक्या जिवितांत कान घेवन असले खपटपणांतल्यान आमी पयस रावचें म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता लूक चॅप्टर 6:46 सांगता लुकाचो वांजेल 6 अध्याय 40 आनी 6 वाक्य सांगता म्हाका तुमी सोमया सोमया म्हणून आपयतात पूण हांव सांगता तें तुमी कित्याक करिनात पळया म्हाका सोमया सोमया म्हण दिसा कितले पटी सोमया कितले पटी दिसाक आमी आमच्या बापा म्हणटा थंय हेरांक बक्षिजे म्हण सांगता त्या दाळ तुजी पथकां बक्षतली ते कित्याक आमी करना गे म्हण देवाचें उतर आमकां खंडे सोमया सोमया हांव तुजो मोग करता हांव तुका आराधन करता हांव तुजी स्तुती करता म्हूण सांगता न्हय पूण जाल्यार देवान सांगलें उतर आमी कित्याक आयकना ते कित्याक करना गे म्हण सोमी सांगता ही सोमयेचीं उतरां लोकांच्या वांजेलान देखून म्हाका सोमया सोमया म्हूण उलयतात तें खरें पूण हांवें सांगलें कित्याक आयकनात तशें तुमी कित्याक करिनात एक कितें बेजाराची गजाली बेजाराची एक संगत जेजू आमचे कडेन उलयता देखून आमी देवाचें उतर आयकल्यार पावना पूण देवाचें उतर आमी पाळीचें देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करतना हे खपटपणांतल्यान आमी भायर येता देखून देवाचें उतर सांगता आमकां मार्क चॅप्टर 7:6 मार्काचो वांजेल 7 अध्याय 6 वाक्य आमकां सांगता आमी आयकुया त्या जें कितें पळया मार्क चॅप्टर 7:6 पूण तो तांकां जाप दिवन म्हणालो पळय जाप दिवन सांगी लागलो कपट्यानो सहज ते इजाया प्रवाद्यान तुमचे विपारी तुमचे विशयांत प्रवाद कर म्हणलें ते ही पर्ज आपल्या वंठांनी म्हाका होगळप दिता तरी तांचे काळीज म्हजे तावन जायतें पयस आसा पूण तो तांकां जाप दिवन सांगूंक लागलो कपट्यानो सहज इजाया प्रवाद्यान तुमचे विशयांत प्रवाद कर म्हणलें ही पर्ज आपल्या वंठांनी म्हाका होगळप दिता तरी तांचे काळीज म्हजे तावन जायतें पयस आसा देखून आमचें काळीज देवाचें उतर सांगतालें खंय तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें काळीज आसा तर तुजें दिर्वें खंयचें जेजू आमचें दिर्वें जायचें देवाचें उतर आमकां दिर्वें जायचें देखून म्हजें दिर्वें जर आस्तबदीक जाय जाल्यार म्हजें काळीज आस्तबदकांत आसता म्हजें काळीज जर घर भांगार शिंगार हें जायत जाल्यार म्हजें काळीज तें इंत आसा जेजू सरसीन येना देखून संवसारी जिवोवचें देवा सरसीन जिवोवचें दोनूय जायना एक तर संवसाराक तुवें सांडूंक जाय देवा सरसीन जियेचें कपटीपणान जियो नजो नितळमणान जियेचें आनी सगळें देवाची येवजण कितें आसा ती म्हज्या जिवितांत तुज्या जिवितांत जारी जावंक आमी मागचें ते जाल्यार सरेस्पूर देव आपल्या उतरा मारिफात आमचें तें उलयता हरी एक देवाचें उतर आमी वाचचें पळय देव आमचे कडेन उलयता हें आमी समजून काणगेचें देखून तें देवाचें उतर वाचतना तितलें इजी काणगोवंक जायना कादंबरी वाचची न्हय ते हे स्टोरी बूक वाचचे न्हय हे आनी खंयचेय बूक वाचचे न्हय ते देवाचें उतर म्हणटा देव आमचे कडेन उलयता तें एक उतर तुवें वाचतना देव तुजे कडेन उलयता आनी दावीद राय म्हणटालो हरी एक संगती तो वाचतना देव म्हजे कडेन उलयता अब्राम देव म्हजे कडेन उलयता म्हणटालो जॉब देव म्हजे कडेन उलयता आज आमचे कडेन देव आमचे कडेन उलयता कशें तेच्या उतरां मारिफात आमी उलयता देखून ताच्या उतराक पयले मान करीचे गौरव दिचे देवाक मान दिचे आमच्या घरांत खंडीत जावन आमच्या जिवितांत आमच्या पर्सनल लायफान देवाक आमी मान दिचे म्हूण सांगता देखून ते आमी पळयल्यार मातेव वांजेल 6 अध्याय पयले वाक्य मातेव चॅप्टर 6:1 तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीण अशें सत्राय घेया पळया तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीणेचें सत्राय करा सत्राय घेया ना जाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापालो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभसो ना देखून लोकांच्या मुखार आमी मागणें करता म्हणून दाखोवचें नाका लोकांच्या मुखार आमची बरी जिणी दाखोवचें नाका आमी आसले बरी असया पळया एका मनुश्य पळया तुमी एक दर्याच्या गुंडायक तुमी वसा ताचें तळ दिसना पूण उदक निळशें 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 दिसता ताचें तळ दिसना आनी तूं कितली गुंडायक वेताय तितली गुंडाय तुका तळ मेळनातली गुंडाय आसा तशेंच आमच्या जिवितांत आमकां पळयतना लोकांनी म्हणचे हो सायलेंट म्हणजे वगेत आसा म्हणून पूण भितर आमी देवा थंय कितले वाडल्या कितले आमचे थंय देवाच्या उतराची गुंडाय आसा कितले आमच्या जिवितांत देवाच्या उतराची समजणी आसा हें कोणाकच मेजूंक सकोंक जायना आनी सकनांत कित्याक हें देवाक आनी म्हाका तुका आनी तुज्या देवाक मात्र कळीत आसा देखून ह्यो संगती आमकां कोणेय माप मेजाप करूंक जायना आमचें भितरलें व्यक्तित्व
भायर तावन दिसचें बरें न्हय. मनीस बदलावन आसता. एका मनशाची जाणवाय पळयल्यार ते भायर तावन पळयतना कांयच मेळना, पूण तांची उतरां उलयतना तांणी सांगतना जी सर्गींची जाणवाय तांचे कडेन इतली आसा की देवाच्या उतराची समजून तांचे कडेन इतली वाळटा की विशेष जावन ताका एक रिव्हलेशन देव दिता. मगच्या भावा आनी भयणी, केदाळा तूं देवाच्या उतराचो मोग करताय जाल्यार, तूं देवाच्या उतराक खालतीमान घालताय जाल्यार, देवाच्या उतार वाचताय जाल्यार आनी तो नियाळ करताय जाल्यार तुका तें देवाचें उतार खंय तुका सांडून घालिना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 3 सांगता, रोमाकाराचें पत्र 10 अध्याय 3 वाक्य, कित्याक देव मनशांक नितिवंत करता तें वाटे विशयन तस नेणारी. पळया, देव आमकां नितिवंत करता म्हणून त्या वाटे विशयन तिथं नेणारी. ह्या शिवाय आपलीच दुसरी एक वाट स्थापीत करूंक ते सोदतात. देखून मनशांक नितिवंत करता ते देवाच्या वाटेक ते काळ जाले नात. देवाच्या वाटेक काळ जायनात, आपलीच खुशी करूंक चिंतात. पळया, आज कितलीं जाणां मगच्या भावा आनी भयणी कस्तांत पडल्यान जाल्यार, आखांतांत पडल्यान जाल्यार, रिणांत पडल्यान जाल्यार, देवाच्या उतराक गामान दिनासतना ह्या देवाचें येवजन ताच्या जिवितांत जारी जावंक ताणें सोडिनातल्या वेळार जायते पटी आमी रॉंग डिसिजन कान घेता. देव कोणें संदेश दिल्यार आयकना, एक पटी आपलेंच करता, आपलीच खुशी करता. देव त्या दाळा कश्टान परचे साज, कित्याक देवी ताका हात सोडटा जावं. कित्याक हांवें इतलें तुका समजोनी दिली, हांवें तुका इतलें सांगलें, पूण जाल्यार म्हज्या उतराक तूं कित्याक तूं आयकनाय, कित्याक तुजें विरोधपण, कित्याक तूं मेळ्ळे संदेश तूं करेक्ट तुज्या जिवितांत कान घेनाय गे म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जायते आमच्या हरियकल्याचें जिवीत आसा. हरियकल्याचें जिवीत देवाचें आमी चिंता. हे पयलेंत आमी आदारलें जाल्यार, हे देवाचें उतर आमी पयलेंत आयकलें जाल्यार, देवाच्या उतराची सकत आमी पयलेंत जाणा जाली जाल्यार जावंक पुरो थोडे पटी आमकां आतां पयलें पुरो आमकां ह्यो पुरो समजून दितले कोणी नातले. आमकां एक आयताराचें मीस सोडल्यार दुसरें कितें आसलें पयलें? कांय नातलें. आमचे कडेन बायबल नातलो, ह्या खंयचे ऑनलायन प्रेयर खंय जायनातली, ह्या खंय ते देवडल्यो रेतीरो पयलें पुरो जायनातल्यो. आतां ह्या 25-30 वर्सांत हांव रेतीरो पुरो सुरू जालो. बायबल आमच्या हाताक मेळ्ळो आनी सगल्यो संगती आमकां कितें ना जाल्यार कितें आसतलें, आमी जें कितें आमकां इगर्जेन त्या मिसा वेळार वाचपाक मेळटा तें कोण कान घेताले, एका कानान आयकताले आनी एका कानान सोडटाले. इगर्जेच्या भायर येताना एक उतार आमकां उडासनातलें. आमची जीण तशी चिंत्ताली. पूण आतां आमकां समजता देवाच्या उतराची सकत जाणा जाल्या उपरांत, देवाच्या उतराची सकत आमकां कळ्ळ्या उपरांत ताका समजता. आतां आमी पाश्चात्ताप पावता. हें त्या दाळा आमकां कळिल्लें जाल्यार, हें त्या दाळा आमचें तें आसलें जाल्यार, हें त्या दाळा आमी आमची जिणी बदली जाल्यार आज आमी खंय आसत्या, खंयच्या अंतर आमी पावत्या म्हळ्यार चिंताप मस्त पटीन दोसता. म्हाका दोसता, तुमकां कितें जाता म्हाका कळना, पूण खंडीत जावन दोसता. आमचें जिवीत एंत जिवीत एक ती आमी ल्हान आसतना भुरगेपणांत तन्नारपणांत आमकां मेळिल्लें त्या दाळा आमी परिवर्तन जाल्लें जाल्यार, पूण हरियेकाक आमी आतां पाश्चात्ताप कांय पावोवन फायदो ना. कित्याक हरियेकल्याक ताका ताची म्हणली टायम आसा, वेळ घडी आसा, त्या घडयेंत ताणें जिवितांत परिवर्तन जावचें. देखून आमच्या जिवितांत ते पुरा पाश्चात्ताप पावच्या बदलाक आनी कितें बरें करयेत, कितें पॉझिटिविटी आमी कांय आनी कितें बरें करयेत आमी कशें मुखार वचयेत की म्हणलें जिवितांत आमी मुखार फुडें सरूंक आमी प्रयत्न करया. प्रेज द लॉर्ड. तिताक बरयलें पत्र सांगता 1 अध्याय 16व्या वाक्या, तिताक बरयलें पत्र 1 अध्याय 16व्या वाक्या सांगता, आपूण देवाक वळखता म्हणून ते म्हणटात, पूण आपल्या करण्यांनी ते देव ना म्हणटात ते सक्कड एरांक खांटाळ्याचें. पळया, आपूण देवाक वळखता म्हूण ते म्हणटात, पूण आपल्या करण्यांनी आपल्या कामांनी ते देव ना म्हणटात ते सक्कड हेरांक खांटाळ्याचें. कोणाचेच मुलाज नासतना चलतले आनी खंयच्याय बऱ्या कामाक उपकाराक पडनातले मनीस. आज असलेच आसात न्ही सगळ्या. तुमी पळया, तुमच्यात कुटुंबांनी अशें आसूंक पुरो, समाजीन आमच्या पिरगजे आमच्या वाड्यान आसले खंयच्याय उपकारा पडनातले. काली संडे क्रिश्चन्स केदाळे एकटे आयतारा एटी कंपाउंडान मेळ्ळ्यार मेळ्ळे. आतां कोवीड जाल्या उपरांत तेय पळोवंक मेळना. कितल्या जाणांक कितल्या वर्सां जावन आमी थोडे पटी आतां पळयते आसा. 3-4 वर्सां जावन हे मनीस खंय आसले, खंय आसले, घरा भितर बसून कशें जियल्यात कोणाक गोत पाप, कसली परिस्थिती आशिल्ली. देखून आमी देवाक वळखता, देवाची विशय गोत्त आसा म्हणून आपलें जिवीत सारून गेल्यार पळया कशें पुरा विपारी आसतात आमच्या जिवितांत. माथेवाचो वांजेल सांगता, जेजूची उतरां आमी आयकुया 20 आनी 3 अध्यायांत 20 आनी 7, 20 आनी 8 वाक्या. मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्स 27 आनी 28 अशें म्हणटा, हाय तुमकां शास्त्रांनो आनी फरिसेवांनो, कपाट्यानो, सुनो काडलेल्या फोंडा बरी तुमी,
भायल्यान ते सोबीत दिसतात आनी पूण भितरल्यान तांचो बरो आसा मेल्ल्यांची हाडां आनी सर तराची कुसाडाय. भायल्यान आमी सोबीत दिसता पूण भितरल्यान आमचें जिवीत कसलें, कितलो मोसोर, कितलो अहंकार, कितलें गर्व, कितलें कपटपण, कितलें पियोन, वायट सवय, हें पुरा कित्याक आसा. तशें तुमी भायल्यान भाग्यवंत म्हूण दिसतात पूण तुमचे भितर बरो आसा सगळे खपटीपण आनी अक्राम. भायल्यान भाग्यवंत बरी दिसता आनी तरी सांगचेच नाका. हांवें थोडे फावटी हांवें सांगून नजो उक्त्यान पूण तांचें जिवीत पळयल्यार कळटा. म्हज्या भावा आनी भयणी, भायल्यान कसली मागण्याची मनशां आसतात, बरी मागणी करतात, बरें करतात, पूण घरांत आवय बापाय कितें बऱ्या तरेन पळयनात, आवय बापाय कितें कश्ट दितात, भावा भयणींक कश्ट दितात आनी तांकां एकसुरें घरांत सोडून खंय खंय पुरा मागण्याक वचून बेश्टें ह्या घरांत आसल्या आळे तुज्या प्रायवंत तुजी आवय घरांत आसतना, तुजो प्रायवंत बापूय घरांत आसतना पयलें तुजी जबाबदारी खंयची, तांकां पळोवचें. थंय आशिर्वादां आसात. कित्याक हर एक आशिर्वादां आपल्या आवय बापाय मरेफात भुरग्यांक मेळटात. म्हज्या भावा आनी भयणी, तूं जर आवय बापाय कश्टून तूं मागण्या करता जाल्यार त्या मागण्याचो कसलो प्रतिफळ तुज्या जिवितांत मेळत म्हूण चिंतात. देखून असले परिस्थिती आमी खंडीत येवंक सोडनच आमच्या जिवितांत आमी पयल्यानचो मोग करीचे आनी खंडीत जावन आमी तांच्या संगता रावचे. कित्याक आमी खपटीपण दाखोवन नजो. भायल्यान एक भितरल्यांक दोडे व्यक्तित्व मनशाचें आसता. भायल्यान एक पळोवंक दुसऱ्यांत, भितरल्या आनी एक दुसऱ्यांत. देखून आमी ह्यो सोर संगती समजून काण घेवचे. लुका सवांजेल आमकां सांगता 20वा अध्याय 40 आनी 6, 40 आनी 7 वाक्यां ही जेजूची उतरां. लूक चॅप्टर 20 वर्स 46 आनी 47 म्हणटा, पांयांगोळ न्हेसून गांव भोंवण तांकां बारीस कशी. पळया, पेंटे जाग्यांनी लोकांचो सालाम सोडूंक ते आशेतात. सिनागोगांनी मुखले बसका, फेस्ता परबां वेळार पंक्तीर पयले जागे तांकां जाय. असले परिस्थिती ते विधवीचे घरां गिळतात पूण लोकांच्या दोळ्यांक माती घालचे खातीर लांब लांब मागणी करतात. भोव कठीण शिक्षा तांकां फावो जातली म्हणटा. पळया, आमी मस्तू जणांच्या जिवितांत अशें आमी पळोवन आसा. आजकाल आमकां पळोवंक मेळटा. तुमकां खंडीत जावन अनुभव जाला थोड्या संगतींनी. देखून आज मागण्याच्या मनशांक कोणी पातये ना. कित्याक असली परिस्थिती. मागण्याचे मनीस म्हणून घरांनी येतात, लुटतात, तांचे पयशे लुटतात, तांचे आनी कालें लुटतात, दूड लुटतात, आनी कालें करतात. बापा, असली पुरा परिस्थिती आमच्या जिवितांत आमी पळयते आसा. देखून कोणाक पातयेवचें, कोणाक सोडचें, देखून सत्राय करीचे. जेन्ना तूं देवाचें उतर तुका कळीत आसा जाल्यार, देवाच्या उतरा प्रकार तूं जिवंक आशेताय जाल्यार, पवित्र आत्मा तुजें तें आसता जाल्यार तुका खंडीत गायड करता. म्हाज्या भावा आनी भयणी, तसल्यांच्या हातान पडोवंक तुमकां बिलकूल दिना. तसल्या त्या हातां पडोवंक बिलकूल तुका सोडिना. जें कितें सत आसा, जें कितें नितीचें आसा तें मात्र तुका आपणावंक दिता जेजू. दुसऱ्या खंयच्याय संगतीन तुका भितर वचोंक सोडिना, ह्या तुज्या लक्षिल्ल्यान येवंक सोडिना. जाकोबाचें पत्र आमकां सांगता पयलो अध्याय 20 आनी 2, 20 आनी 3 वाक्यां. जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 22-23. देवाचें उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना. पळया, देवाचें उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना. त्या उतरा प्रमाणे तुमी करी जाय. त्या उतरा प्रमाणे तुमी करी जाय, ना तर तुमकांच तुमी फटयतात. आनी म्हणटा पळया, उतार आयकून त्या प्रमाणे करिना तो आरश्यांत आपलें सारकें पळोवन पळयतल्या मनशां बरी. आरश्यांत एक बडी आमचें सारकें दिसता बरेंकर, मागीर आमी आरशांत फाटीं गेल्यार आरसो कालीत आसता, थंय कांय आसना. तशें आमी इगर्जेक वयता, मिसाक वयता, बलिदानाक वयता, देवाच्या उताराक येता, थंयच्यान बरें येता आमी खालीत त्या आरशान तोंड पळयलें बरें. आमकां खंयचेंय कोटेशन उडास आसना, खंयचें वासाप म्हणल्यार उडास आसना. देखून असले परिस्थिती आमचे थंय जावन नजो. आमी अलर्ट आसाचे. मिसाक येतना बरें अलर्ट आसाचे, रेत्रेक येतना बरें अलर्ट आसाचे. काल एक नांवा खातीर मागण्याक वचचें न्हय, पूण देवान म्हाका कित्याक आपणे दिला, कांय तरी म्हज्या जिवितांत बदलावन देव आशेता. म्हाका देवान कित्याक आपणे दिला मागण्याक, जावंक पुरो म्हजी पिडा आशिता गूण करूंक आशेता. देवान म्हाका कित्याक आपणे दिला देवाचे उतार आयकूंक, खंय म्हणी खंय म्हाका आत्मीक तरान बळ करूंक तो आशेता, बळादीक करूंक आशेता. देवाचें प्लॅन नासतना कोणी खंयच्याय मागण्याक जॉयन जायना. देवाचें प्लॅन नासतना कोणी एका मिसाच्या बलिदानाक हजर जायना. देवाच्या प्लॅन नासतना खंयच्याय आराधनाक मनीस हारी जायना. तें देवाचें प्लॅन तुज्या जिवितांत दिल्लें तें उपयोग करतना मात्र म्हज्या भावा आनी भयणी जिणेन बरेंपण जाता. देव आशेता आमकां बरें करूंक. देव कितें असं सोन सोडटा दी आमकां. कश्टान पडलें पळोवंक देवाक जाय गी. आमी पिडेन पडलेलें पळोवंक देवाक जाय गी. देव आमचो मोग करना गे. एक आवय आपल्या भुरग्याची कितलें मोग करता ताच्या वर्त देव आमचो मोग करिना गे. तर आमकां कित्याक कश्टान घालून ताची आशा गे ना. म्हज्या भावान मेळ्ळें कितें दी बदलावण जावंक आसा आमच्या जिवितांत. देखून मातेवचो वांजेल सांगता 6 अध्याय 16 ते 18.
मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 16 to 18 सांगता, तुम्ही उपास करता नाही खापाट्यां बरी तुमची मुखां भावय नाकात. आपूण उपास करतात म्हणून लोकांक दाखोवंक आपलें सारकेंच ते भंगयतात. खरें हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ दळस मेळोन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माग आनी तुज्या मुखां मळदू, आनी अशें तूं उपास करताय म्हणून गुप्ती असलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तें गुटान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देखून आमची बरीं कामां गुटान करीचें. खंयचेय आमची पब्लिसिटी तें पुरा खंयचेय नाका, कित्याक देव सगळें चलयता. खंयची पब्लिसिटी करून कितें फायदो. खंयचेय एक पटी काल आमी व्हडले पळया एक आमी पावस येवन इतलो बरो व्हाळो वाळटा, उदक खंय म्हणी उरता कितें वेता दर्यान मेळटा. पूण ताच्या की जर वाडल्यार ते जर आमी कित्याक जगोवन दवरता, जर ती केदाळे वाळटा 24 hours 365 days तुका मेळटा. देखून आमी त्या जरी बरी जायचे त्या वाळत्या उदका बरी जावं नजो. वाळत्या उदक चलता तें रावना खंय, कोणाकी उपकारा पडना. पावस इतलो आयल्यार, कितलो पावस आयल्यार मागीर थोड्यांक उदकच आसना. तयली परिस्थिती आमच्या जिवितांत जावं नजो. आमी काण गेल्ले देवाचे उतार ते आमच्या काळजांत जगोवन दवरचे, मोतींत कसयचे आनी त्या प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करीचे. देखून आयज देवाचें उतार जें कितें आमकां सांगता तें आमकां करूंक आपोवणें दिता. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 21 to 23 अशें सांगता. मॅथ्यू वांजेल 7वा अध्याय 20 आणि 1 ते 20 आणि 3 वाक्यां. म्हाका सुमया म्हूण तुमी उलो मारता ते अर्येकलो सर्गींच्या राजांत रिगोसना. बागार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो. कोण रिगतलो? देवाची खुशी करतलो मात्र. सबार जण त्या दिसा म्हजे लागीं म्हणटले, सोमया तुजे नांवी आमी प्रवाद केला नाही, तुजे नांवी आमी दंवसार दवंडयल्यात नाही, तुजे नांवी आमी असर्यां केला नाही. असलें पुरा सबार जण म्हणटले. तवळ हांव तांच्या तोंडार सांगतलो, हांव तुमकां वळखना. खोटेपणाक लब जाल्ल्यानो, खपटीपणाक लब जाल्ल्यानो म्हजे तोंड पयस सरा. देखून आमी ह्या संवसारांत तळें पुरा बरेंपण करन लास्टाक आमी सर्गींचें राजत्व उगडयल्यार कितें फायदो. देखून आमची कामां गुपीत करया, जाता तितली करया. खंडीत जावन बरेंपण जातलें आमच्या जिवितांत. तें कांय करूंक जायना, आमचें जिवीतच परिवर्तन करया. आतां ह्या लॉकडावनान आमकां एक बरो अवकाश मेळ्ळो. एकले आमी घरांत आसल्या, घरांत आसून कालें गेलें विविंगड डिश करून, विविंगड नुस्तें करून, विविंगड तराच्या आयटम्स करून केले शिवाय विविंगड रितीचें देवाचें उतार काण घेवन आमी इल्लेशें जिरोवन गेल्लें जाल्यार आमच्या जिवितान की बरें जाता कोणना. देखून मुखले दीस मस्त कस्तांच्या मोगाच्या भावा आनी भयणी विश्वास दवरया देवाच्या उतराचेर. देवाचें उतार वाचया, देवाचें उतार आमच्या जिणेंत काण घेया. आनी निमाणें अशें सांगता मॅथ्यू वांजेल 15वा अध्याय 7 ते 8 आनी 9 वाक्यां. मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 7 to 9 अशें सांगता. कपट्यानं सहज तें एझाया प्रवाद्यान तुमचे विशयन सांगलेलीं उतरां, जेजूची कठीण उतरां पळया. ही पर्जां म्हज्या वंटांनी म्हाका होगलाप दिता, तरी तांचे काळीज म्हजें तोंड मस्त जायतें पयस आसा म्हणटा. व्यर्थपणी ते म्हजें भजन करतात, खरी शिकवण म्हूण सांगतात. मनशांनी केल्ले कायदे ते दितात. देखून मनशांनी कायदे पळय आमचे कशे आमी फॉलो करता पुरा. आतां कोविडा टायमार गव्हर्मेंट केल्ले रुल्स एंड रेग्युलेशन कशें फॉलो करता. फॉलो करना जाल्यार कित्याक आमकां फायन पडटा, नाजाल्यार आमचें जिवीत पाड जाता. हें पुरो आसा. देखून आमी करेक्ट फॉलो करता. खंय येताना मास्क घालता, सॅनिटायझर यूज करता आनी कालें डिस्टन्स दवरता आनी कालें बरें करता पुरा. पूण कोवीड येतल्याक आयलें तें पुरा कितें फायदो. हे पुरो संवसाराचें. पूण आमी आत्मीक तरान आमकां कितें देव सांगता तें आमी करूंक प्रयत्न करया. आमची कुटुंबां बचाव करया, आमच्या भुरग्यांक बचाव करया. आमच्या जिवितांत वर्तमापान देव आशिर्वादीत करून दी. आमची सगळीं कुटुंबां आशिर्वादीत करून दी. आनी आमकां चड आनी चड आमी देवाच्या उतराक आमी ताळ पडचे बरी जियेया. देवाच्या उतराक आमी काण घेवया. देवाच्या उतरार आमी नियाळ करया. देवाच्या उतरार आमी गाजोवया आनी तें आमच्या काळजांत जगोवन दवरया. त्या दाळा देवाचें उतार आमकां हर एका सत्तेतावन बचाव करतलें आनी सर्गींच्या राजाच्या वाटेन आमकां चलोवन व्हरतलें आनी एक दीस देवाची महिमा पळोवंक आमकां फावो जातलें. हेंच म्हजें आनी तुमचें मागणें जावं दी. प्रेज द लॉर्ड. यार आतां तुमच्या सगळ्या गरजां खातीर आमी मागता. तुमची मागणी सगळीं आतां आमी जेजूक भेटोवन दिता. आज घाली कितलें इंटेन्शन आसात ती सगळीं सोम्या मुखार आमी भेटोवन दिता. आमच्या सकाळींच्या मागण्याक अटेंड जावची जायतीं जाण आसात. 40 आनी 5 50 जाण आमसर सकाळींचे, सांजेचे 20 25 जाण हजर जातात. तांच्या सगळ्या गरजां खातीर आमी मागता.
आनी प्रत्येक जाण मस्त जाणां आमचे कडेन मागोवंक सांगला मागता बसला सगळ्यां खातीर आमी मागया मारिया ब्लड कॅन्सरान वळवळटा तिचे खातीर आमी विशेषतान सदांच मागते आसा मस्त बरी भलायकी तिका मेळटी आसा फेल्स म्हणल्यार बहीण कॅन्सर पिडेन वळवळटा रेनिटा म्हणल्यार तरणाटे कॅन्सर पिडेन वळवळटा आनी तशेंच बाबा झेन आराना म्हणल्यार एक भयणी ह्या पिडेंत कस्तता ह्या सगळ्यांक तांकां सुटका मेळच्या खातीर क्लॅरिटा आनी जस्लिन हांकां क्लॅरिटाक प्रत्येक जाण हार्ट प्रॉब्लेम्स आनी तूं कस्तता आनी जस्लिन हे सगळें कुटाम एलर्जी एक नमुन्याची अस्थमा म्हणल्यार बरी खोंकली तूं कस्तता तांकां सगळ्यांक सुटका मेळच्या खातीर मागया आनी जायते जाणांनी आमच्या मागण्या कडेन मागणें विचारलां तांकां सगळ्यांक भेटोवन दिया प्रत्येक जाण मस्त जाण आमच्या ग्रुपान कोण पुरो जॉयन जातात तांची भुरगीं बऱ्या उजवाडाक पावोवन दी तांची भुरगीं पुरा देवाचे उतार परगट करूंक फावो जावन दी तांकां आतां पवित्र आत्म्याची मजत मेळोन तांच्या कुटुंबांनी एक विशेष तरान देवाची कृपा आनी काकूळ वाळोवन दी म्हणून आज तुमच्या हर एकल्याच्या गरजां खातीर मागता ब्रदर जॉन म्हणल्या खातीर मागता ताका मार जाला आनी किडनी स्टोन्स आसा ताका संपूर्ण तरान बरी भलायकी मेळच्या खातीर हिल्डाबाई हिचे खातीर मागया तिकाय एक शोल्डर पेन्स आसा पडोवन कितें ना इंजरी जाली आसा देखून ब्रदर डेनिस दिसिल्वा हाच्या खातीर आमी मागया ताका पाय लिगमेंट क्रॅक जाला अशें जायते जण आनी फ्रांसीस पिंटो हाका भावा खातीर मागया बॅक पेनान तो मस्तूच 2-3 वर्सां जावन कस्तता संपूर्ण तरान सुटका मेळच्या खातीर मागया आनी एकलो भाव आसा तेचे लिवर प्रॉब्लेम लिवर कंप्लीट गेला पांयांनी पुरा सुजोवन उदक देंवता पांयांनी आनी पुरा एक तरणाटो त्या भावा खातीर विशेष तरान मागया आनी जायतीं जाणां गर्भ स्त्रियो तांचें इंटेन्शन धाडलें आसात तांकां सगळ्यां खातीर मागोवन देवाची काकूळट आनी कृपाय वेळार मागया हालेलुया 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 थँक्यू लॉर्ड जीसस प्रेज लॉर्ड ग्लोरी मंगळा जेजू आमचे कडेन मागोवन सगळें मागतान बसले एक उसारलेलें इंटेन्शन पांयां ताळा भेटोवन दिता सगळ्यांक बाबा तुका मरले भयणीक तूं आपड आनी गूण कर जेजू सगळ्यांक गूण कर जेजू आपड जेजू सगळ्यांची कामां आशिर्वादीत कर आमच्या कुटुंब आशिर्वाद तांच्या भुरग्यांक आशिर्वादीत कर एकल्यान बाबा तुजी महिमा प्रगट करचें भाग फावो कर एकल्यान आज बाबा तांणी आयकलेलें उतर तांच्या जिवितान जारी जावन दी बापा आनी सगळें तांच्या जिवितान तांच्या कुटुंबांत तें कपटीपण सगळें पयस वचून दी निस्वार्थ निथळ मोग आमच्या कुटुंबांनी एकल्यांच्या कुटुंबांनी वळोवन दी आनी सगळ्या मागण्या जमातींनी तुजो निथळ मोग वळोवन दी जेजू आनी तो मोग अनुभव करचें भाग तें पवित्र आत्म्याचें देणें हर एकल्यांक आमकां ह्या वेळार अभिषेक कर तें फावो कर म्हूण तुजे लागीं परतून मागता हालेलुया 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 हिरा बरें केलें बरें ताका शंदर बरें कारबाला रेकाला जीजा थँक्यू लॉर्ड जीजा प्रेज लॉर्ड ग्लोरीफाय मायटी गॉड हालेलुया 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 सगळें आमचें इंटेन्शन भेटोवन जेजून शिकले मागणी आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेले बक्षिता तशी आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी जे सांगता स्त्रीम ते तूं सदैव आनी सदैव पावल जगशेन जेजू भगवंती मरिये देवाची माप्यां खातीर विनयती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक स्वादीन सदां आनी सदां सर्वता आमेन सक्कड आमकां सरस्वत देव आमकां आशिर्वादीत करून आमकां राखून सांबाळून सदांच आनी सदांच आमकां एकवटान दवरून दिवन मागता तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आयचे दिसा मागण्या खेळटना जाल्यार समेस्तांची तुमचो आमी उपकार बावडटा आनी प्रेसिडेंट केल्ल्या लीड केल्ल्या ब्रदर केविन आनी सॅम हांचे हांवें उपकार बावडटा आनी सगळें आमकां अरेंजमेंट करून दिल्या हर एकल्याचो उपकार बावडच्या फाटल्यान कोणाचो पुरा वावर आसा तांचो सगळ्यांचो उपकार बावडून तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा समेस्तांक बरी रात मागता समेस्तांक गूड नायट.